आम्ही पेंटिंग केला जी मोदीची आमकां अमला हाडपा खातीर हें केल्ली आसा आनी ती आमी स्वच्छ भारता खातीर केल्लेली आसा. आज सकाळ फुडें हांव ह्या सायडी वयता आसतना हांवें पळयलें की खंय तरी इश्कोलाची सुटी येत सोंपता, भुरग्यांचो रिजल्टय जाला. ह्या इश्कोलाचो रिजल्ट 12वेकय 100% लागला, 10वेकय 100% लागला. आनीक 12वेक तर काणकोणाक 3 म्हणजे गोंया भितर 100% येवपी 3 हायर सेकंडरी कितें तरी आसा. म्हणजे ह्या इश्कोलाचो जो हे प्रोग्रेस आहा तो अत्यंत KG पासून 12th मेरेन जो प्रोग्रेस आहा शिकपाच्या दृश्टीन सगळ्या स्पोर्ट्साच्या दृश्टीन एक अत्यंत बरो आसा. आयज खंय तरी इश्कोल सोंपता, हायर सेकंडरी सोंपता, इश्कोल सोंपता अशें आसतना भुरगीं म्हाका रस्त्यार शाळेच्या हाचेर दिश्टी पडलीं, जो एक दुरीग आसा त्या दुर्गा कडेन दिश्टी पडलीं आनी ती चक्क पेंटींग काडटलें. कुतूहल म्हूण हांव हांगा आयलो आनी पळोवपाक लागल्यार ती देशाक आनी भुरग्यांक कितें तरी मॅसेज म्हणजे समाजाक कितें तरी मॅसेज दिवपाक सोदता. ती मॅसेज कितें आनी कित्या खातीर करता हें आमी अमोल पागी हो जो तांचो सर आसा ताचे कडेन जाणून घेवया. नमस्कार, हांव श्री अमोल पागी ह्या विद्यालयांत चित्रकला शिक्षक म्हणून फाटलीं 20 वर्सां काम करता. ह्या वर्साक आमचे संस्थेचे अध्यक्ष श्री शंभा मोलू देसाई सर हांच्या प्रेरणेन आनी त्यांच्या सहकार्यान आमी हो उपक्रम जो आसा हो आमी हातीन घेतलो आणि आयज आमचो 3रो दीस. आमी फाटले 3 दीस शेगीत काम करतात हांगा. भुरग्यांचो सामको उत्साह पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें आनी त्या उत्साहाचेर हांवें तांकां सांगलें तुमी थीम निवडात आनी त्या थिमी प्रमाणे आमी ही करया म्हणून. मागीर आमचे बाय धनिशा शाश्वतान तें म्हणलें आमी ब्रायट फ्युचर तें मातशें हायलायट करुया. बाकीच्या स्पोर्ट्सान आमच्या ह्या स्कुलान सगळो कॅम्पस जो आसा तो स्पोर्ट्सान सुखसोयींनी खूब भरलेलो आसा. हेजो फायदो काणकोणच्या विविध शाळांनी पयली ते 4थी मेरेन शिकपी तेमी हांगा एडमिशन घेवन किंवा KGन सुद्दां साकून सुरू जाता तो तेजो फायदो घेवचो. त्या खातीर भुरग्यांचे हे जे सगळे ह्या भिंतीचेर जे काडलेले आसा स्पोर्ट्स आसा, मागीर आमचे फुल्ल देशाची जी प्रतीक आसा तेजेर चित्र काडलेलें आसा, मागीर निसर्ग सांबाळपा खातीर त्या हेजेर चित्र काडलें आसा, मागीर स्वच्छ भारत मोदीजींची जी जो स्लोगन आसा स्वच्छ भारत सुंदर भारत तें लोकां मेरेन पावचें त्या खातीर ती काडलें आसा. मागीर आमचे जे युनिवर्स आसा एस्ट्रोनॉट्स आसात आमच्या भारतान खूब प्रगती केल्ली आसा. ती प्रगती सदोदीत भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार उरची म्हणून त्या चंद्रयान जावं ती बाकीची एस्ट्रोनॉट्स आसात त्या हेजेर पेंटींग काडलां. आमचे देशाचे फुडारी जे आदले जे आमचे राष्ट्रपती आशिल्ले त्या राष्ट्रपतीचें चित्र आमच्या भुरग्यांनी काडलें आसा. ते एक स्वता सायंटिस्ट आशिल्ले आनी त्यांनी खूब नामना मेळिल्ली आसा. ती भुरग्यांक एक प्रेरणा मेळची म्हणून तेंचे चित्र काडले आसात. आनी ल्हान जी भुरगीं आसात 5वी ते 7वी तांकां त्या सायडीन दिला. ती मातशी ल्हान आशिल्ल्यान तांकां पयलीच फावटी काडटात पूण ती मातशी ट्राय करतात आपल्या भाशेन. तेंचे अजून अपूर्ण आसा. आमी आमच्या स्कुलान स्पोर्ट्सा वयल्यान काडला बिकॉज आमच्या स्कुलाक खूब स्पोर्ट्स आहा लायक इंडोर गेम्स आहा आनी कोचिंग क्रिकेटीची चलता. सो आमकां बेगीन येवपाचें आनी तेजो फायदो घेवपाचो.
दिसता बरें तुमकां घरान शाळेच्या वण्टीचेर तूं कितली शिकता गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.